सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. आमी मागणेचे रितीन वांटो घेतलो. सुरवातेक आमी गायन करतले, उपरांत आमचे मदली जोण एकली भावा भयणां आपल्याचे ह्या मागण्याचे रितीन आमी कशे तरेन वांटो घेता ते आमकां सांगतले. आमी चितान ध्यान मनान हे नातालांचे परबेक तयार जावं हे मागण्या रितीन आमी वांटो घेवया. सुरवातेक आमी गायन घालतलो, बाळका जेजू यो तूं यो. सगळीं उबी रावया. Barca Gesù, io tu io, Baba Boini, Soluk io, Adokam Che, Karuk io, Sonsar Solo, Gesù, io tu io, Baba Boini, Soluk io, Adokam Che, Karuk io, Sonsar Solo, Oluk io. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयज सगळीं आमी उमेदीन भरून जेजूच्या जल्माचे संभरमणेक हांगा एकठांय जाल्या. नातालांचो काळ सगल्यांचे आवडीचो. सगळेच वाटेन खुशालकाय पसरलोली आमी पळयतांव. आयज लायट्स आनी नखेत्रां लावन सगल्यांनी आपलें घर नेटयलां. तरणाट्यांनी गोठो केला. आवयन घरचो कुसवार करूंक तोकोस घेतला. बापूय घरचें डेकोरेशन करूंक बिजी आसलो. पूण ह्या वर्साक गेल्ल्या वर्सा भाशेन घरा भायर उजवाड आसुनूय आमच्या काळजांत भिरांत आनी काळोख उप्रासला जायत. बोरवांचो ना अशें दिसता. तरूय आसतना आमच्या सोडवणाराक ह्या संवसारान येवकार दिवंक एक कुटुंब कशें एकठांय जाल्या. काळोखी रातींत आयज उजवाड जल्माक येतलो. त्याच पासत हे आयचे मागण्याचे रितीचो विशय, बाळका जेजू बोरवाशाचें जिवीत जिवंक आमचेशी राव. यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं. तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी. यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं. तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी. हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा. तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा. तेरी महिमा
सगळीं बसूया. आयच्या दिसा आमचे भितर एक एकली मनशां येवन आपली सगळी आपल्याक दिल्ले वळीन ती आमकां कितें तरी सांगतली. ताचे आमी चिंतान पयले मुखार आमचे मुखार येता एक तरणाटो. तरणे म्हजें हें तरणाटपण, शिकप सोंपयलें पूण बेकारपण, जिवितांत एकसूरपण आनी निराशीपण. जिवितांत एकसूरपण आनी निराशीपण. बाळका जेजू, तुज्यांत पळयता म्हजें बरेंपण. तूंच म्हजें खरें दादोसपण. एक मत दिवपी आपल्याचो विचार प्रकट करता. वेंचणुको लागीं पावल्या. नागरीक हांव. म्हज्या देशाचो, म्हज्या गोंयचो फुडार म्हज्या हातांत आसा. कितल्योच पाटी भितर सरल्यात. कोणाक वेंचूंक काडून? कोणाक म्हजें मोलादीक मत दिवं? घुस्पोलां जेजू, तुजो उजवाड म्हज्या मनाचेर घाल. एक उस्तोरी आपल्याचें मत प्रकट करता. कोविड-19 महामारेन घरांतूच बंद उरली. एकसुरी जाली. कोण खबर घेना. कोणूच आमची पर्वा ना. मनाची शांती बिगडल्या. जिवीत कोडू जाला. तूंच म्हजो सांगाती जा, बाळका जेजू. आवय बापूय कशी पयले सुवातेर एक बापूय आपलें मत म्हणटा. वेळ काळ भिरांकूळ पिडेचो, गोरजेक आकांताक सांपडला गरोबो आमचो. चिंतून चिंतून फुडार आमच्या भुरग्यांचो निराशी जाता जीव आमच्या आवय बापायचो. दुखा कोश्टान आमी सांपडल्या. जेजू, तूं जल्मला म्हूण धांवून आयल्या. आमच्या जिवितांतलो काळोख तुज्या पांयाशी दवरता. तुज्या उजवाडान आमचो घोराबो उजवाडीत कोर म्हूण मागता. थोडो वेळ ओगी रावया. ओगेपणान जेजू आमकां कितें सांगता तें आमी आमच्या मनान बाळगुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातिवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. हेरोद राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुदेयाच्या बेतलेहेमान जेजू जल्मल्या उपरांत ओवचितूच उदेंतितावन कांय विद्वान जेरुसाल्याक आयले आनी तांणी अशें विचारलें, जल्मला तो जुदेवांचो राजा खंय आसा? ताचें नखेत्र उदेतना आमी पळयलां आनी सरपटून ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. हें आयकून हेरोद राजा घाबरलो आनी ताचे बरोबर आख्खें जेरुसालेम. समेस्त मुखेल याज्ञिकांक आनी परजेच्या धर्मशास्त्र्यांक जमोवन क्रिस्त खंय जल्मूचो आसा त्या विशीं तांचे कडेन तो निमगूंक लागलो. तांणी ताका असो जबाब दिलो, जुदेयाच्या बेतलेहेमान, कित्याक प्रवाद्या वरवीं अशें बरयल्लें आसा, आनीक तूं जुदाच्या प्रांतांतल्या बेतलेहेमा, जुदाच्या मुखेल्या मदें कशीच भाशेन सगल्याहून ल्हान न्हय तूं, कित्याक तुजे तावन निपजतलो एक फुडारी
आनी तोच म्हजे इस्रायल परजेक चोरवाक व्हरतलो. तेन्ना हेरोदीन त्या विद्वानांक कुशीन आपोवन व्हेले आनी नखेत्र केन्ना दिसती पडलेलें त्या विशीं तांचे कडेन बारकायेन निमगून घेतलें आनी तांकां बेतलेहेमाक धाडून म्हणलें, वचात, बाळकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळटोच हांवें सोरपटून ताका नमस्कार करूंक वेचे खातीर म्हाका कळयात. राजाचें आयकून ते वाटेक लागले आनी तांणी उदेताना देखलोलें तें नखेत्र ओवजीत तांचे मुखार वचूंक लागलें आनी बाळूक आसलो त्या जाग्यार पावून थांबलें. नखेत्र पळोवन ते एकदमूच खुशाल भरीत जाले आनी घरान भितर सरून बाळकाक ताचे आवय मारयेच्या सांगाताक तांणी देखलो आनी साश्टांगी पडून तांणी ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपलीं भांडारां उगडून ताका ही देणी समर्पिलीं, भांगार, दूप आनी गोंदरोस. पूण हेरोदिशी परत वचना जावंक देवान तांकां सपनांत शिटकायले आनी दुसरे वाटेन आपल्या देसान ते परतले. देवाचें उतर हें देवाचे वडोदकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमी गायन घेतले. हांव देवाचो सोप सगलीं बसूया. Devaco sob tu, Ailoi Deum Sousara, Jivida sob tu, Tuga Aikun Raudra, Uloi Amche Gode, Uloi Sagoi Amchi Bona Sagoi Bonam Chitona Tuja Sobdambor Moga Che Saudi Amche Udor Bonam Chitona Tuja Sobdambor Moga Che Saudi Amche Udor. मोगाच्या भावा भयणीनो, पवित्र पुस्तक वाचतना जेन्ना आमी आदल्या करारांतल्यान नव्या करारांत भितर सरता म्हणजे मलाकी प्रवाद्याच्या पुस्तका उपरांत मातेवाचें शुभ वर्तमान उगडटा तेन्ना आमी फकत 1 वा 2 पानां गुंडायता. पूण हीं 2 पानां सुमार 400 वर्सांचें ओगेपण खुणायतात. आदल्या करारांत निमाण्या पुस्तका आनी नव्या करारांतल्या पयल्या पुस्तकां मदें सुमार 400 वर्सांची अंतर आसा. इस्रायल परजा एका सोरवंडाराक आशेताली. कोण एकलो मागलोलो देवाचो मनीस येतलो आनी आमकां ह्या रोमकारांच्या गुलामपणांतली सोडयतलो म्हूण आवंडिवन आसली. पूण वर्सां आनी शेंकडे बदलले तरूय कांयच जावंक ना. तें पळोवन तांच्या जिवितांत निराशीपण भितर सरलें. ह्या 400 वर्सांक देवाचीं दर्शनां नासलीं, भासावण्यो आनी मिलाग्री नासल्यो. एके भाशेन देवाचें ओगेपण तांणी अणभवलें. ते पासत इस्रायल परजेन बोरवोसो सोडून दिलो. पूण सगल्यांनी न्हय. जकारियस, एलिझाबेथ, देव मंदिरांत आसलेली आना आनी सिमांव
जुजे आनी मारिया हांच्या काळजान बोरवशांची ती कीट पेटलोली आसली आनी असलेच एके काळोखी आनी तोंड रातच्या वेळार सुमार 2020 वर्सां फाटीं उजवाड जल्माक आयलो. ह्याच उजवाडान दुसऱ्या काळोखांत आसलोल्या जाणार मनशांक एका नोकेत्राच्या उजवाडान आपल्याशी ओडून हाडले आनी खुशाल जावन आपल्या गांवघरा परतले. ह्या भिरांकूळ वेळार आमच्या काळजांत आनी जिवितांत काळोखी रात उप्रासल्या. वावर ना आनी वावर केल्यार फळ ना. सगळेंच लुकसण. कुटुंबान जायते प्रश्न. जिवितांत बोरवोसो उणो जालो. जिवीत कोडू जालां. हेच काळोखी राती आयच्या दिसा आमचो सोरवुंडार आनी जिविताचो दोनी जल्माक येता. आमचे पासत देव आपुणूच मनीस जाता आनी आमची काळोखी जिवीत उजवाडीत कोत्ता. आयच्या दिसा बोरवोसो उदेता. इस्रायल पोरचेन आपल्या जिवितांत ओगेपण भोगलें तशें आमी ह्या दिसांनी देवाचें ओगेपण भोगतांव. पूण देव ओगो ना. वांकडे वळीचेर तो सरळ बरयता. आमी सांडल्यान अशें दिसत पूण आयज आमचे पासत आमच्या प्रश्नांनी वांटो घेवंक आनी आमकां उजवाडांत हाडूंक देव आपुणूच मनीस जाता. हे वेळार थोडो वेळ दोळे धांप आनी काळजांत आसलेलो सगलो काळोख तुज्या दोळ्या मुखार हाड आनी बालका जेजू कडेन आमच्या प्रश्नांनी बुडलेल्या मनाचेर उजवाड घाल म्हूण ओगेपणी माग. थोडो वेळ आमी नियाळ्ळे उपरांत ह्या देवाच्या उतराचेर आमचो सुरवुंडार येवचो वेळ जालो. ह्या वेळार ह्या मागण्या रितींत आमची थोडी मागणी आमी देवा बापा मुखार दवरुया. सगळीं उबी रावया. पयले सुवातेर मागुया आमच्या पाद्री बाबांक. हांव पाद्री फुडारी पोवीस सभेचो मनीस दोनया देवाचो दिवो उजवाडाचो गोवाय जावन जेजू सोम्याचो मोडबा इतलो उंच आसा आवंडो म्हजो. काळोखान गिरासलेल्या कुटुंबाक आमचे यादनीक बोरवोशाचे आनी उजवाडाचे फोलेर जावंक तांकां पवीत आत्म्यान बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. वेंचणुको लागीं पावता पावता काळीज दोड्डोडटा. भिरांत आयल्या भ्रश्टाचाराचेर करूंक जिखूंक दिसता. म्हजेर, म्हज्या कुटुंबाचेर, म्हज्या गिरेस्तकायेचेर म्हजी नदर ओडून गेल्या. पूण ना, फकत पोरजेचें सेवेदान मोन आपणायता. वेंचणुको लागीं पावल्यात. नवे आमदार निवडून काडचो वेळ येतलो. सदांच पोरचेची सेवा करतले फावो ते फुडारी विचून काडूंक आमकां कुरपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा.
आमचे दोतोर आनी आमच्यो नर्सी, देवा फाटल्यान देव, दोतोर आनी नर्सी अशें आमी म्हणटात. मनशाक ती तपासतात, वखदां इलाज ती दितात, पूण देवूच पेकोवणी फावो करता म्हूण मानून ती घेतात. ह्या भिरांकूळ वेळार आमचे दोतोर नर्सी भलायकी वावराडी आपलो जीव रिस्कार घालून दुसऱ्यांचो जीव सांबाळूंक जाय ती वावुरल्यांत. तांकां आनी तांच्या कुटुंबाक राखून दवर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमचे शिक्षक, आमच्यो टिचरी, टिचर हांव ल्हान धाकट्या भुरग्यांक शिकयतां. नितळ निवळ विद्यार्थ्यांची मनां जाणवायेन बोत्ता. जिविताची रीत, शिस्त, देख, चाल संवसारान जियोवपाची वाट दाखयता. पूण ऑनलायन क्लासींनी म्हजो वावर वाडला. भुरग्यांची मनां आकारून एका शिक्षकान समाजाचेर जायतो प्रभाव हाडूं येता. आपल्या जिविताचे देखींतल्यान भुरग्यांच्या मनाचेर उजवाड घालूंक तांकां बापाची जाणवाय मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. थोडो वेळ उगी रावन आमच्या फिरगोची खातीर आनी आमचे फिरगोजीन चलतल्या सगल्या वावराड्या खातीर जो वावर आमी करता ताचे खातीर आमी मागुया. अदीक करून आमच्या PPCच्या वांगड्यांक, आमच्या कातिकिस्तांक, आमच्या हेर सगल्या संघटनांत आसलेल्या वावराड्यांक देवान तांचें मन उजवाडाय म्हूण बापाची जाणवाय तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. सगली आमची मागणी एक करून जेसून शिकयलेले मागणे बरोबर म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जा, तुझे राज सामका येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताल्ले पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमचो पादविगार शेवटाचे मागणी आतां करतलो. बापा मोगाळा, एक काळोखी राती वेळार तुज्या पुता आमच्या सोडवणदाराक जेजूक येवकार दिवंक आमी सगळीं तयार आसा. संवसारान आनी आमच्या काळोखी काळजान आयज उजवाडाची कीट पेट्टली. आयच्या दिसा जल्मतल्या उजवाडा वरवीं आमचीं काळजां उजवाडीत कर आनी बरवशान जिविताक फुडो करूंक आमकां कृपा फावो कर. हे वरवीं बाळका जेजूचो उजवाड घेवन तोच आमच्या सांगाता आसा म्हूण आमकां बरवसो मेळूं. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं गायन घेतलेल्या गिताचो अंक 8:17.
विश्वासानो कुसाया हिदायत करून येया बाला जेजू पळया बेल्या शारात गोरवा गोट्यान अंगवार मारी हेच्या गोपान बेल्या शारात गोरवा गोट्यान अंगवार मारी हेच्या गोपान भुरग्यानो गायन कोरा कुशालकायेन दिसारा बालकाक नमस्कार कोरा बेल्या शारात गोरवा गोट्यान अंगवार मारी हेच्या गोपान बेल्या शारात गोरवा गोट्यान अंगवार मारी हेच्या गोपान Sorgu sosar sondosa Aż podbiegają kurwa Barga Jezu agada Bella sharar gorwa gotian Ankwar mari icha gopa Bella sharar gorwa gotian Ankwar mari icha gopa बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेही सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं चार सुमानाची तयारी केल्या उपरांत आयज आमी व्हडा संतोसान जेजूच्या जल्माची दबाजीक परब समोर ओंपतांव जोरूय जुदेव लोक सोरवंडाराक अंत्रेकून अंत्रेकतालो तोरूय जेजूच्या जल्माची खबर तांकां उक्ती जायना पूण ताणें भायर आयलोल्या गोवल्या राखण्याक जाता ह्या निमतान आमच्या सेवा धर्माचो विशय व्हडा संतोशाची खबर तुमकां हाडटा दुबाविरेत त्या गोवल्या राखण्याक जेजूच्या जल्माची खबर व्हडा संतोशाची खबर जाली कित्याक जेजूचो जल्म एका गोट्यान जालो ती गोडणी तांचें जिवीत संतोशान भोगता जेजूच्या जल्माची खबर आमकां व्हडा संतोशाची खबर जेजूचो मनीस जल्म जावन आसा इमानुएल देव आमच्या सांगाता देव आपलें देवपण साडिनासतना मनीसपण घेवन आमचेशी रावूंक येता हेच खातीर ताच्या मनीस जल्मान इन्कार्नेशन जेजू जावन आसा खरो देव आनी खरो मनीस तर जेजूच्या जल्माची दोबाजीक परब समोर ओंपतना जेजूक आमच्या सांगाताक घेवंक आनी भावार्थान ताका आमचें जिवितान रिगूंक दिवंक ताणें हाडलोल्या व्हडा संतोशाची सोरवंडाराची खबर हुडबेन आनी कुशालकायेन पोरगोटुया आनी जिवुया असल्या देवाच्या आनी पेल्याच्या संबंदान जियेतोल्या क्रिस्ती जिवीत संतोशान जिवंक आनी शिपडावया ह्या मिसाच्या संबोरंबेन देवाचो आदार आमकां मागुया व्हडा संतोशाची खबर तुमकां हाडटा भाव भयणीनो सोडवंडार जल्मला ही व्हडा संतोशाची खबर सगल्यांक आमकां आनी तरी आसतना
जायते फावटी संतोषाची खबर घेवन आमी संतोष भरीत जावचे बदलेक आमी एकामेकाक दुखाची खबर जाल्या व एकामेकाक आमी दुखाचें कारण जाल्या व जायते फावटी ही कुशालकाय आमी मानून घेवंक ना जेजूक आमी परतिला व पयस केला असले सगळे आमच्या चुकीचें भोगसणें देवा लागीं मागुया. हांव पातकी पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भरिलो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता मनांत चिंतून तोंडान चालून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोडवड अपराध. ह्या पासत मागीर वचन सांगपार मागीर सगळ्या युद्धांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भरिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. जेजूचो जल्म आतां आमी परगट्टा आनी जेजूच्या जल्माक आमी सगळीं कुशाल गावन आज बडव्या बरोबर आमी गीत करुया. Gesù Cristo, Bapacia e Grazvuta, Sobia Deva, Deva Cishiri, Tu Sol Sarace, Bapkatai, Hamchi, Kakut, Kakut, Tu Bapacia Uspiak Boslai, Amche magnet ai kunge Moi magdeva Usul diani shakti Tachahishta sosari Titak povetak mea sangati Seva papache moi menche se Krista Ex los tu povit, los tu ex los tu por mishmor. Moi badeva, usul diani shakti, tacharista sosari. या वेळार आमी सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया जेजू मुखार बाळका मुखार दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात तांचे सगळ्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आयज जी कोण शांती सोदतात आयज कोण आपले पिडेंतली पेकोवणी सोदतात आयज कोण आपल्या उचांबोळ्यांतली शांती सोदतात तांचे सगळ्या पासत मागुया. आमची जण एकल्याची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया.
प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, ही पवित्र रात खऱ्या उजवाडाच्या पोरजोळान तुवें भरली. कित्याक आयचे राती तुज्या एकल्याच पुताक काळोखान बुडलेल्या संवसाराक उजवाड कसो पाठवयलोय. गोरवाच्या गोट्यान तो आंकवार मायेचो वसूक बाळूक जालो, तरी तोच तुजे सारको व्हड आनी पदवेदार स्वर्गा संवसाराचो दोनी म्हूण आमी तीर भावार्थान सोत मानता. देखून एक दीस स्वर्गार तुज्या सांगाता सोपून उजवाडान तुजी मोहिमा आनी संतोष भोगूंक आमकां वर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. काळोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिसती पडलो. मोर्ना सावलेच्या देसांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तांची हुशालकाय तुवें वाडयली, तांचो संतोष सोडयलोय. पिकेचे सोमयार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना मुरगोडटात. तशेंच तुजे फुड्यान ती आनंदभरीत जातात. कित्याक मिद्यानाच्या दिसा केल्लें तशें ताच्या बाराचें जूं, ताच्या हांदायल्ली काटी, ताचेर जुलूम करतल्यांची बोडी तुवें मोडून उडयली. झुजाचे सगळे जोडे आनी रोगतान भरलोली आंगोस्त्रां ही सगळीं उलपोवन गेली आनी उज्यान तांचो भस्म केलो. कित्याक जल्मला आमकां एक बाळक, दिला आमकां एक पूत. ताच्या हांदार अधिकार घाल्लो आसा आनी ताका ओल्कोतली ह्या नांवान अजापवंत बुद्ध दिनार पदवेदार देव, फुडल्या युगाचो बाप, शांतीचो कुंवर. ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी ताचे शांतीक शीम ना. तो दाविदाच्या शिवासनार बसून आपले राज चलयतलो. आतां तांव नितेकालीन, नितीन आनी प्रमाणीकपणान ते राज स्थापतलो आनी राखतलो. दोलबारांचो सोर्वेस्पोर आपल्या मोगाच्या बळान हें सगळें करतलो. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. आमचो जबाब गायनांतल्यान जातलो. आयज आमकां जल्मून आयला सोडवणार सोमी जेजू. आयज आमकां जल्मून आयला सोडवणार सोमी जेजू. Soluna somi Jesu. Nowy git rozumnają, polmy sворak wakalat. Shegan shek pritume voin, tevak sor kita kayat. Polmy svora shamana, kitangayo nang kodat. Poir karat naun devashe, por gotat taron tache. Ai samka solu
सोमी जेसू ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रामध्ये कासोयात सोगल्या पोरसांक कळोया ताची कौतिक विस्मिता परमेश्वर कितलो व्हरतो मानभो मान ताका फावो आनी खंयच्या देवाचे ताचे इतले बेदो व्हरचे Ai sangkat sorun aina soruna somi Jesu परमेश्वर एकलोच राष्ट्रानो काजून सांगात ताणे तीर केला संसार नितीची ताची राजवट स्वर्ग सोगलो आनंद बघून उलासुनाको संसार खूप बोला दर्या सागर ऐकून दी ताचो गुण Ai sangkat sorun aina soruna somi Jesu Fola soit pikal somir purkutu anon bori ranatli sogli sara murgutu kushal bori munsubi pritumechi porsachi kochak soti pormesfor obleyeta Ai sangkat sorun aina soruna somi Jesu बागिबोन पावलून टिटाक बरयलेले चिटी वेले वाचप सगळ्या मनशांक सोडवण मेळचे खातीर देवाची दुलोबाय दिश्टी पडली ती आमकां अधर्मी जिविताची चाल आनी संवसारान आशा सोडून मानसुगेन प्रमाणीकपणान आनी भक्तीन ह्या संवसारांत जियोंक शिकयता येवची आसा ती सुखाचो बरवोसो धरून म्हणजे आमच्या वर्त्या देवा आनी सर्वनारा जेजू क्रिस्ताची दोबाजीक येयणेची वाट पळोवन आमी आतां जियोंक जाय आमकां सर्व तरेच्या खोटेपणांतली सोडोवचे खातीर आनी नितोल केलेली बऱ्यो करण्यो करूंक आशेता तसली आपली खाशा पर्जा करूंक घेवचे खातीर ताणें आमचे पासत आपणाचेच बलिदान केलें देवाचें उतर हें उदकाराक उबी रावया Gesù, calocatus morto, acabava și pavouie. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia,
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. सगळ्या संवसाराची लोकगणती करची म्हूण त्या दिसांनी सेजार ऑगस्ट हाचो हुकूम भायर सरलो. किरीन सिरियेचो राजपाल आसतना ही पयली लोकगणती जाली आनी सगळीं आपापलें नांव लावन दिवंक आपापल्या गांवांक वेतालीं. आपूण दाविदाच्या घराण्यांतलो आनी गोत्रांतलो देखून जुजे गालिलियांतल्या नाजारेत नोंगराथांव जुदेयांतल्या बेथलेहेम म्हणलेल्या दाविदाच्या नोंगरान गेलो. आपणा लागीं लग्नाचें उतर जाल्ले गोरबेस्त आसलेले मारये सांगाती आपलें नांव लावन दिवचे खातीर ताणें तशें केलें. आनी थंय आसतना तिचे प्रसूत जावचे दीस भरले आनी तिणें आपल्या मालगड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खानावळीन स्वात नासली देखून ताका फाळयांनी गुटलावन कावणेन आड घालो. त्याच खेड्या गांवांत रात पारो करून कांय गवळी आपले हिंड राखताले आनी ओचितूच एक देवदूत तांचे सरशीं उबो जालो आनी देवाचें तेज तांचे भोंवती परजळ्ळें आनी ते भिवून थरथरले. पूण देवदूतान तांकां म्हणलें, भिवू नाकात, पळयात, व्हडा संतोशाची खबर हांव तुमकां हाडटां आनी होच संतोश सगळे परजेक भोगतलो. तर आज दाविदाच्या नोंगरान तुमकां एक सोडवणदार जल्मला. तो क्रिस्त सोमी आनी ही तुमकां खुणां. फाळयांनी गुटलायलेलो आनी खावणेन न्हिदयलेलो तुमकां एक बाळूक मेळटलो. तेन्ना अवचितूच देवदूता बरोबर सर्गीच्या दोलबारांचो एक व्हड जमो दिश्टी पडलो आनी अशें म्हणून ते देवाची तुस्त करताले. महिमा देवाकूच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सोडवणदार जेजू आमचे मोदें जल्मला. सोडवणदार जेजू आमचे मोदें जल्मला. हें कितें? कसलें गीत गायलें हांवें आनीक म्हणना इतल्यान काबार गीत. हें कित्याचें गीत? नातालांचें गीत. सोडवणदार जेजू आमचे मोदें जल्मला जाल्यार ही नातालां आनी आमी आयज नातालांचे मोदयांनीचे मीस भेटोवंक आयज हांगासर जमा जाल्यात. कितलीं जाणां सोशल डिस्टन्सिंग दवरून आमी बसल्या पयस पयस. आमी घडये हात सॅनिटायज केल्यात आनीक जेन्ना आतां ही महामारी आनीकूय नेटान परतून परसूंक लागलेली आसा, एके वाटेन जरी भिरांत आसा तरी आसतना ते भिरांतीचेर आड वचून आयज आमी इतलीं जाणां हे समरमणेक जमा जाल्या. भाव भयणीनो, व्हडा संतोशाची खबर तुमकां हाडटा अशें देवदूतान त्या साद्या गवळ्यांक राखण्यांक सांगलेलें आनी हेंय म्हणलेलें हीच संतोशाची खबर हेरांकूय भोगतली. जाल्यार तेन्ना जें म्हणलेलें ती खुशालकाय आनी संतोश आयज आमकांय भोगता. तुमी खुशाल आहा?
तुमी संतोश बरी आहा? जेजूचो जल्म आयज आमी परतून मनयता देखून वर्साच्या वर्साक आमी क्रिसमस मनयता, वर्साच्या वर्साक मदयानीचे मीस जाता आनी वर्साच्या वर्साक आमी परतून परतून उगडास करता की जेजू सोडवणदार जेजू आमचे मदें जल्मला. खुशाल आहा तुमी? जाल्यार हीच खुशालकाय भाव भयणीनो इल्लीशी नियाळुया. त्या संदर्भात नियाळुया कित्याक आमकां ही खुशालकायेची गरज आसा, कित्याक जेजू नव्यान आमचे मदें जल्मूंक गरज आसा आनी कित्याक आमी वर्साच्या वर्साक परतून परतून हो उगडास आमकां करपाची गरज आसा. भाव भयणीनो, जरी तर आमी फाटीं गेल्या, जेजूचो जल्म जेन्ना जाल्लो तेन्ना कितें जाल्लें, कशे भाशेन जाल्लें, कितें तो माहोल आसलो, कसली परिस्थिती आसली तेन्ना, जाल्यार वेगवेगळे तरेन आमच्यानी परिस्थिती पळोवपाक जाता. जेन्ना जेजू जल्माचो वेळ आयिल्लो तेन्ना सुमार 60 वर्सां आदीं रोमाचो एम्पायर जो आसा, रोमाची राजवटकी जी आसा ती सगळ्या संवसाराचेर एके भाशेन आपलो ताबो करूंक सोदताली. म्हणटच हेच रोमकार जे आसात, जे आपली राजवटकी चलोवपाक सोदताले, ते जेरुजाल्याकूय पावलोले आनी पोंपेय म्हणटा ताच्या खाल तांणी भोंवतणची सगळीं राज्यां आपणाच्या ताब्यान केल्लीं आनी असल्या वेळार रोमकार जे आसात ते ताचेर सगळ्यांचेर घुरी घालून तांचेर जैत करून आपल्या ताब्यान करताले. असल्या वेळार आनीक एक राज्य आसलें, पार्थियन म्हणटात तांकां. आनीक जे जुदेव आसले, जे आपली जमीन वा आपलो देश ह्या रोमकारांच्या हातांक दिवंक सोदिनासले, ते परतून झुजताले. असलें झूज जायतो तेंप चल्लें आनी शेकी ह्या रोमकारांनी तांचेर ताबो केलो. म्हणटच राजवटकी जाली रोमकारांची. देव मंदीर जें आसलें ते मोडून उडोवपाक सोदताले, पूण त्या तेंपार जे यादनीक थंयसर आसले आनी दुसरे देव मंदिराचे राखणदार आसले तांणी तें राखलें. आनी शेकी हें देव मंदीर मागीर सुमार 70व्या वर्साक जेजू उपरांत मागीर ते मोडून उडयतले. तर असली राजवटकी हो असली राजकी परिस्थिती जेजूच्या काळार आसली. अशें घडलां तेन्ना जायते जाण झूज मांडटाले, परतून परतून सरकाराचेर आड व राजाचेर, ह्या रोमी राजवटकीचेर आड झुजताले. कित्याक आमकां सोडवण जाय, आमकां सुटका जाय, दुसऱ्यांनी आमचेर राज चलयल्लें आमकां नाका, असले जायते जाण जुदेव मुखार सरताले. पूण हे रोमकार जे भितर आयिल्ले ते येता आसतना तांचे बरोबर थोडे ग्रीक आयिल्ले, म्हणजे ग्रीसाचे मनीस, ते थंयसर बसलेले. दुसरे जे रोमकार आसले तेय आयिल्ले भितर आनी ते जंय रावताले थंयसर ह्या रोमकारांनी व रोमाच्या राजकारबारान तांकां तांची मंदिरां बांदूंक दिल्लीं, व तांकां रेस ट्रॅक बांदून दिल्लो, थिएटर बांदून दिल्लो. आनी असल्या संदर्भान तांचो जो कल्चर आसा, तांची आपणाचो जो कल्चर आसा तो सांबाळपाक एके भाशेन अवघड जातालें. कित्याक जे जुदेव आसले, बो करून जे फारिजेव आसले, ते थंयसर रावपाक सोदिनासले जंय दुसरो लोक आसा. कित्याक थंयसर तांची ही मंदिरां, थंयसर तांचे रेस ट्रॅक, थंयसर तांचे हे थिएटर्स, हें सगळें देवाक मानतात असलें न्हू अशें म्हणून ते समजताले. म्हणटच एके वाटेन आसलें पेट्रियोटिजम, जाल्यार दुसरे वाटेन आसलें रिलिजियस फ्रीडम. म्हणटच आपूण आपलें राज सांबाळटले हें एके वाटेन आसलें, जाल्यार दुसरे वाटेन आमचो धर्म निर्मळ भोश्टोना तसलो, देखून आमी थंयसर रावचे न्हू अशें म्हणून थोडे जाण थंयसरले पळोवन गेल्ले, कुशीन सरून गेल्ले. जाल्यार दुसरे वाटेन भाव भयणीनो दुसरी परिस्थिती जी पळोवपाची, त्या काळार जे रोमकार आसले ते आपणाचे मनीस जे आसले, म्हणजे रोमकार थंयसर जे रावताले तांकां टॅक्स करिनासले, तांचो दंड घेनासले. पूण दंड जो जाय आसलो, टॅक्स जे जाय आसलें, टॅक्सेशन जे आसलें, ते थंयसरलो जो थोडावो लोक आसलो, लोकल्स आसले,
तांचे लागीं ते पिळून पिळून काडटाले. जे भाशेन आतां आमचे सवें घडटा, मदेंच आमकां कोण कितें फ्री दिता जाल्यार मदेंच एके वाटेन प्रेस वाडटा. मदें पेट्रोल सवाय जाता, मदें डिझल म्हारग जाता, मदें कांदो टोमाटो जेवपाचे आनी खावपाचे परिस्थितीचेर ना. टॅक्सीस वाडलेले आसात जाल्यार हे भाशेन हे टॅक्स वाडयताले आनी लोक तेन्ना चाळल्लो. आनी देखूनच आमी पळयता शुभ वर्तमानान जायते फावटी हे दोंड वसूलदार जे आसात तांचेर लोक चाळल्लो आसा. दोंड वसूलदार म्हणल्यार व्हडले पातकी. कित्याक हे दोंड वसूलदार म्हणटात ते रोमाच्या राजकारभाऱ्यां पासत काम करताले म्हणटच ते देशाचे दुस्मान अशें म्हणून लोक मानतालो. तर असले परिस्थितीन भाव भयणीनो जेजूचो जल्म जाता. जेन्ना आख्खें राज एके भाशेन घुसपागोंदळाक सांपडलेलें, कोणाक समजनासलें कितें जाता तें, तातूंत मदें लोक घंटी चलताली. आतां आयचे शुभ वर्तमान आमी आयकलां कशे भाशेन सेजार आगुस्त हो आसतना आनी किरीन सिरियेचो राजपाल आसतना ही पयली लोक घंटी घडली. लोकांक मेजपाक कितलो लोक आसा, कसले तरेचो लोक आसा, फारिजेव कितले आसात, सादुसेव कितले आसात, भायले रोमकार कितले आसात, ग्रीक कितले आसात, हे सगळे मेजप चालू जाल्लें. तर भाव भयणीनो जरी तर कोणूय असलो आपणाचें नांव थंयसर वचोन लावन दिना जाल्यार तो भायर पडलेल्या भाशेन. जेन्ना आतां ह्या दिसांनी जें चल्लेलें आसा आमचे इलेक्ट्रल रोल्स, जरी तर कोण ना घरा जाल्यार नांवां काट करून गेले. आमी जे गांवचेच आसा ते जायते फावटी भायर पडले इलेक्ट्रल रोल्सांतले. आनी जे कोण न्हय ह्या गांवचे, जे भायले येवन रावल्यात, हांगासर थोडीं वर्सां आसात वो आतांच थोड्यांक कोणाक काडल्यात वोट बँक्स कशे, तांची नांवां थंयसर इलेक्ट्रल रोल्साचेर येतात. जाल्यार असलीच बिरां थंयूय आसली. आनी तेन्ना जुजे आपणाचें नांव बेतलेहेम बेल्या शारान लावपाक वेता. म्हणटच आमच्यान समजूंक जाता भाव भयणीनो जेजू जेन्ना जल्मलो तेन्ना हें आख्खें पॉलिटिकल सिट्युएशन, आख्खी राजकीय परिस्थिती कशी आसली, आर्थीक परिस्थिती, इकॉनॉमीक परिस्थिती कशी आसली जाल्यार लोक कश्टवतालो. आयज जशें आमी आसा तेंच आसलें आमच्यान म्हणूंक जायना काय. असलीच परिस्थिती जेजूच्या काळार आसली आनी जेजू असले परिस्थितीन जल्मलो आमच्यान म्हणूंक जायना काय. भाव भयणीनो अशें घडटलें तें पयलेंच आदी फुडेंच इजायास प्रवाद्यान सांगून दवरलेलें, मिकेयस प्रवाद्यान सांगून दवरलेलें आनी हेर दुसरे प्रवादी जे आसात तांणी सगल्यांनी सांगून दवरलां की असली राजवट बांदपाक देवाचो पूत मेसियस येतलो. आनी इजायास प्रवाद्याचें आयज आमी पयलें वाचप आयकलां तें एक मेसियानीक भाकीत. म्हणल्यार हो सोडवणदार येतलो आनी तो सगल्या वायटांतली आमकां निवारतलो. जावं राजकीय, जावं आर्थीक, जावं आमची संस्कृतीक वा जावं समाजीक, ह्या सगल्या वायटांतलो तो आमकां निवारतलो. देखून ताका नांवूय कसल्या नांवान ताका उलो मारतले तेंय आमकां इजायास सांगता. अजापोंत बुद्ध दिनार, पदवेदार देव, फुडल्या युगाचो बाप, शांतीचो कुंवर, हें सगळें आयज आमच्या समाजान भाव भयणीनो घडये आमकां गरज आसा. जेन्ना आमी जायतीं जाणां घुसपागोंदळाक सांपडलेलीं आसा, जशें आतां पॉलिटिकल सिट्युएशन आमचें आसा, राजकीय मळार आमी पळयता सगळीं आयज कन्फ्यूज जाल्लीं आसात, घुसपागोंदळाक सांपडलेलीं आसात. थोडे जाण विचारतात फादर आतां कोणाक वोट मारपाचो. फादराच्यान सांगपाक जायना कोणाक वोट मारपाचो. तो एक एकल्यान चिंतपाक जाय, पळोवपाक जाय कोण आमकां फावो ते परी मुखार व्हरतलो, ह्या वायटांतलो निवारतलो. जें वायट आयज आमचेर आयिल्लें आसा, एक वाटेन आमी मनशांनी केल्लें जाल्यार दुसरे वाटेन हो व्हायरसूय येयल्लो आसा. हेल्थ सर्विसीस आयज आमच्यो खंय आसात. आयज जायतीं जाणां कश्टवतात. आयज जायते मिसमॅनेजमेंट जाता. आयज जायते जाण बरें करपाक सोदतात तांकां फाटीं ओडून दवरलेले आसात, हेंय दिश्टी पडटा. कोणूय जरी तर परजे पासत बरें करूंक सोदता जाल्यार ताका ट्रान्सफरूय करून उडयतात, हेंय आमकां दिश्टी पडटा. जाल्यार असल्या सगल्या वातावरणान भाव भयणीनो हो सोडवणदार आयज आमकां नव्यान जाय. आयज ह्या सोडवणदाराचो जल्म आमकां नव्यान जाय. नाजाल्यार आमकां सोडवण ना. ह्या पासत
ही नातालां आयज आमी समरमता वर्साच्या वर्साक जेजूचो जल्म आमी समरमता कित्याक हो जल्म आमकां एक संतोशाची खबर जे कोण दुकान पडलेले आसात जे कोण कश्टवतात तांकां संतोशाची आनी खुशालकायेची खबर जे कोण गुलामपणान आसात फातकाचें गुलामपण जावं आपलेपणाचें गुलामपण वो मनशाच्या खाला पासून आयज गुलामपण आसा ह्या गुलामपणांतले सुटकेची खबर म्हणल्यार ही नातालां जेजूचो जल्म जायते जाण जुलुमाक सांपडलेले आसात अनितीक सांपडलेले आसात आनी रावतात हातूंतल्यान आमकां केन्ना न्याय मेळटलो केन्ना आमकां नीत मेळटली जाल्यार ही नीत दिवपी आनी हो ओजापंत बुध दिनार हो सोडवंडार जल्मता ताचो जल्म आयज आमी मनयता देखून ही आयज नातालां आयज शांती बिगडलेली आसा सगल्यांची आयज आमचे भोंवतणी देसा देसा मदें केस्तांवां चालू आसात आयज राज्यां पासून एकामेकाचेर झुजतात आयज शेजारी एकामेका लागीं झुजतात भाटाच्या कुडक्याक लागून वा आनी हेर दुसऱ्या वस्तूंक लागून आयज गोराब्यान भितर पासून भाव भाव झुजतात आवय बापायचें जें दायज आसा तें खावपाक शांती ना एकाच घरान रावतात ती पासून एकामेकाचेर आयज आड आसात जायतीं जाणां आनी आतां भोव करून ह्या दिसांनी जेन्ना आतां एलिसावांची तयारी जाल्या आमी जाणा जायतीं जाणां आमी एकामेका मदें दुस्मानकाय करून रावतलीं एलिसावां सोंपतलीं जे कोण राज चलोवपाचें आसा ते चलयतले पूण भाव भाव एकाच घरान झुजोन मरतले एकामेका लागीं उलोवचे नात आनी ह्या पासत आयज आमकां हो सोडवंडार जाय आमच्या मनान घालपाक की आमकां सोडवण दिवंक तो आयला आनी ही सोडवण आमचे पासत बागेवन पावलो तिताक चीट बरोवन आमकां केरीत भाशेन उगडास करता सगल्या मनशांक ही देवाची दुलोबाय मेळचे पासत हो सोडवंडार आयलो आनी ही दुलोबाय सोडवंडाराची आमकां त्या खुर्साचेर दिसती पडली आमकां सोडवण ताणें दिली आनी देखूनच ही नातालां आमी आयज मनयता परतून उगडास करूंक आमकां ही सोडवंडार आमचे पासत जल्मला तर सोडवंडार भाव भयणीनो आमचे पासत जल्मला जाल्यार आयज आमी खालती जावपाक गरज कोणाक दिसती पडलो पयलो वो कोणाक भाग फावो जालें जाणा जावपाक सोडवंडार जो भासायल्लो तो संवसारांत आयलो म्हूण पयलीं मारयेक गमलोलें झुजेक गमलोलें पूण आतां जल्म जेन्ना जाला तेन्ना देवदूत व्हड व्हड मनशां लागीं उलयना पूण हे सादे गोंवडी राखणे जे आसले तांचे लागीं उलयता आनी हे सादे गोंवडी राखणे म्हणटा ते कोण एके भाशेन समाजांतले भायर घातलेले ते फकत आपले हिंड आसा ते घेवन सगल्याक भोंवताले तांकां आपलें म्हणलेलें घर कशें नासलेलें असले मनीस ते म्हणटूच रहने को घर नहीं सारा जहां हमारा असले दीस तांचेर आयलो आनी असल्या मनशांक हे देवदूत दिसती पडटात आनी सांगतात पडे जी खबर तुमकां सांगलोली जो सोडवंडार तुमी रावताले तो आयलो तुमकां सोडोवपाक आनी ताका नमस्कार करपाक ताका भेटपाक ह्याच साद्या मनशांक पयलें भाग फावो जालें उमक्या जाग्यार आसा उमके भाशेन आसा वसात आनी मेळात गेले मेळ्ळे जेजूक सोडवंडाराक पयले भेटले भाव भयणीनो आयज आमी जणेकल्यान ह्या सोडवंडाराक भेटपाची गरज आसा तो जल्मला तर जल्मला फकत ह्या गोट्यान न्हय वो आमी आयज आमच्या घरा लागीं जे गोटे करून दवरल्यात थंयसर न्हय हो आयज आमी ही नातालांचे मोदयांनीचे मीस भेटयले फाल्यां सकाळीं आमी इल्लोसो विसव घेतलो क्रिसमस काबार ना जाल्यार आयज हो मेसियस आमचे भितर जल्मूंक जाय आयज आमच्या समाजान जल्मूंक जाय आयज आमच्या राजकारबारान पॉलिटिक्सान जल्मूंक जाय आयज आमचे इकॉनॉमिक्स जी आसा आयज आमची आर्थीक परिस्थिती आसा तातूंत जल्मूंक जाय आयज आमचो जो कल्चर आसा तातूंत आयज हो भाडूक जल्मूंक जाय तेन्नाच हें सगळें निवळ जातलें ना जाल्यार आमच्यांनी एकामेकाक मानून घेवंक जावचें ना एकामेका सवे आमच्यान शांती जोडूंक जावची ना आमी फकत एकामेकाक खाला वडूंक कोण एकामेकाक भायर घालूंक एकामेकाचें चोरून खावूंक नागोवपाक आनी दुसऱ्याचें तें आमचें करपाक असल्याच राटींनी आमी घुस्पन उरतले जरी तर जेजू भाडूक आमच्या भितर जल्मूंक ना जाल्यार तर ह्या नातालांक भाव भयणीनो जाता ते भशेन प्रयत्न करुया ह्या सोडवंडाराक आमच्या काळजान ह्या सोडवंडाराक आमच्या घोराब्यान ह्या सोडवंडाराक आमच्या समाजान जल्माक येवंक आमी प्रयत्न करुया आनी एकामेका सवेन
होच संतोष, हीच खुशालकाय आमी वांटुया. संतोषाची व्हड खबर हांव तुमकां घेवन आयलां. जाल्यार ही व्हड संतोषाची खबर आमी एकामेकाक दिवं आनी आमी हो व्हड संतोष आमच्या जिवितांत भोगूं म्हूण ही भेट आमी भेटोवया. सगळीं उबी रावया. सतमंत देवा, सुरपोतदार बाबा, सगळ्या आणि तुमच्या रचना आणि जेजू ख्रिस्ताच्या शरीरात सुद्धा आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्यावरवी गोडी समावलो आगवारवे रायसोमलो कोस पिलाताका ताणे कोस सोसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आणि ताका निकेलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यानंतर जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सुरपोतदार देवाच्या वस्त्यात बसला तुयत्यान जिवानी मेल्यांची मुक्ती करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्यान कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांचे मोक्षणे कुडीचे जीवनपण सासणाचे जिवीत आमेन. जेजूचो जल्म आमकां सगल्यांक खुशालकायेचो आनी संतोषाचो. जाल्यार ह्याच संतोशान आनी हेच खुशालकायेन आमचे पासत आनी एकामेका पासत आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या बाप साहेबान बिस्मांनी पाद्रींनी आनी माद्रींनी आपले गवळीक मुर्याळपण चलयतना मनशा मदें कसलीच ओंतोर करिना जावंक आनी सगल्यांक जेजून हाडलोली कोरी शांती आनी संतोष आपल्या उतऱ्यांतल्यान आनी जिवितांतल्यान शिपडावंक देवा लागीं मागुया. वेंचणुको जावपाचो वेळ लागीं पावला. तर आमच्या उमेदवारांनी आनी राजनितीक पक्षांनी पोरचे मदें फुटी आनी वेगळोचार घालिना जावंक आनी जातीचो धर्माचो वाठाराचो वेगळोचार आपल्या मॅनिफेस्टोची बुन्याद करिना जावंक देवा लागीं मागुया. मुळाव्या 3 संस्कारा वरवीं जेजूच्या पाटलावदारा मदें एकचाराची आत्मिकताय रचून आयल्या. तर क्रिस्ती भावार्थ्या मदें हो भावार्थाचो समुदाय तीर करूंक सगळ्या मनशांक आमी देवाची रचना म्हूण मानून घेवंक आनी गरजे वतांक कसलीच ओंतोर करिनासतना फावो तो आदार दिवंक देवा लागीं मागुया. जेजू एका गोरवाच्या गोट्यांत जल्माक आयलो. तोंड आसलोले कावणीन ताका न्हिदयलो आनी गोरवांनी ताका सांगात दिलो. तर आमी श्रिस्तीचो जाता तितलो सांबाळ करूंक आनी आमचे वरवीं प्रदूशण जाता तें आमी नपयत करूंक वावरूंक देवा लागीं मागुया. तुझ्या
आमची जण एकल्याची खासगी मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. बोमोगाळ बापा, जेजूच्या जल्मा वरवीं तुवें आमकां सोडवणेची बरी खबर आनी खुशालकाय फावो केली. ही खुशालकाय तोखता तशी आमी सांबाळू आनी आमच्या जिविताचे वागणुकेंतल्यान ती आमी दुसऱ्यांक दिवं. तूंच आमकां कृपा फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. भेटवणी करूंक दान पेटी घेवन येतली तुमचे मुखार तुमची भेटवणी तुमी घालची. तुझ्या पवित्र दोऱ्या मुखार बापा एकूच उलोदोवो जेजूनी मोलबुर्गो तुजो. उड्या भितर लिपतात गोड्यो तोशी जेजू सोवे सोगली जी करतात की बुरगी तुजी. गोवाच्यो कोण्यो आमी उदकाचे तेबे आमी जेजूचे सादे आमी. गोवाच्यो कोण्यो आमी उदकाचे तेबे आमी जेजूचे सादे आमी. एका सोऱ्याक आसा सुवात रोगो तुज्या बांगोड्याचे मोगांचो तेका दिसताचे. सोऱ्याक लिपतात उदका तेबे तोशी जेजू रोगनां सोगली गोरी तूं मोलबुर्गी तुजी. गोवाच्यो कोण्यो आमी उदकाचे तेबे आमी जेजूचे सादे आमी. गोवाच्यो कोण्यो आमी उदकाचे तेबे आमी जेजूचे सादे आमी. Gowaच्यो कोण्यो आमी उदकाचे तेबे आमी जेजूचे सादे आमी. गोवाच्यो कोण्यो आमी उदकाचे तेबे आमी जेजूचे सादे आमी. म्हज्या बाबा भयणीनोय म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी वळमेक आमच्या नेयाके बोवी शुभेच्छा लावा सर्वेस्पोर मानून घेऊ. प्रितीच्या बापा, तुजो पूत मनीस जावन आमचे मनशा सैम तुका एकवटलें. हो अजापून गूट समारंभ जी भेटवणी ही प्रकाश भरीत राती आमी तुका करता ती तुका मानो म्हूण आनी तिचे वरवीं आमकां ओदीक ओदीक ताचे सारकी कोर म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं
तुमचे सोवे आसू आमची काळजां उबारूया आमी ती सोर्वेस्पराकाय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया ओयोशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमची काळजां देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Povit, 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 dolvarazzo, sorves portu, sorgani sosar bolla, tuja voi pova, usorgi, duca soi, sorves pora cenavi. Usorgi, duca soi. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले हिच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परी जेवण जातोच ताणें हे काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रोगोत पातकांचेही बोगसणे मेळच्याक तुमचेही पासोत आनी सोमेस्त मनशां पासोत तें वारोतले हे म्हज्या उगडासा कोरा Bavardazo good for good to ya. Somia Jesu, ami olokata, ani kashitle pieta. Ditle spati, tu voi boaniso, ami tuce morot purgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर
आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तरीत भाशेन उगडास करुया, गेल्ल्या वर्साक आमचे बरोबर नातालांचे परबेक आसली, ह्या वर्साक ना. ह्या आख्या वर्सभर जी कोण सोंपून गेल्यान, भोव करून कोवीड हे पिडेक सांपडून सोंपून गेल्यान, तांचे पासत आमी मागुया. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची, सगळ्या वायटांतली सोडवण सोदतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सोरबुखाडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरोबर. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. व्हडा संतोसाची खबर हांव तुमकां घेवन आयलां. आज बडव्यान सांगलें, आयज ही व्हडा संतोसाची खबर आमी एकामेकाक दिवंक जाय. आयज ही व्हडा संतोसाची खबर आमी एकामेकाक जावंक जाय. जाल्यार आमचे भोंवतणी कितलेंय वायट आसूं, आमचे भोंवतणी कितलोय घुसपा गुंदोड आसूं, आमचे भोंवतणी कितली झगडीं केस्तांवां आसूं, आमी सगळीं एक बराबर एक सांगाता जेजूची आमी फाटलावदारां देखून ह्याच बाळका जेजूक बराबर घेवन जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समकायो, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेये संसाराचे अपघातले आमची काकूत कोण, आमची काकूत कोण. देवाचे शेये संसाराचे अपघातले आमची काकूत कोण, आमची काकूत कोण. देवाचे शेये संसाराचे अपघातले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. म्हाका भलायकी मेळटली.
आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित तूं संस्कारान भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. Santo Lisudelo Orma Shanto Kalprokaslo Sol Mutuso Amso Viswas Isne Tuce Amso Prokas Viswas Santo Lisudelo Orma Shanto Kalprokaslo Sol Mutuso Amco Viswas Isne Tuce Amco Prokas Amce Morvar Novotara Parta Kocha Potsundara Amce Sori Nove Udo Tanmagocha Jesu Bano Visvasanso Visudelo Porvashanso Kalprokaslo Sol Mutuso Amso Visvas Isne Tuce Amso Prokas Visvasanso Visudelo Porvashanso Kalprokaslo Sol Mutuso Amco Viswas Isne Tuce Amco Prokas Bagien Fulli Novi Fula Motia Sali Fatli Duka Chenna Deuput Balok Salo Amche Puri Deuparolo Visvasanso Visudelo Porvashanso Kalprokaslo Sol Mutuso Amco Viswas Isne Tuce Amco Prokas Visvasanso Visudelo Porvashanso Kalprokaslo Sol Mutuso Amco Viswas Isne Tuce Amco Prokas Amce Otar Nove Ekatar Deva Bala Tiucia Kiukar Amce Kaisan Novo Ulas Jisun Gollo
आमचो कालप्रॉक कसलो चुलमुतुचो आमचो विस्वास दिसले तुझे आमचो प्रकाश विस्वासाचो दिसू देलो बोलवाशाचो कालप्रॉक कसलो चुलमुतुचो आमचो विस्वास दिसले तुझे आमचो प्रकाश आमच्या बोलपाक नवो दारा वाटा गोच्या वचूंक दारा आमची सोरी नवे उदक तांबागोच्या जेसू बालो विस्वासाचो दिसू देलो बोरवाशाचो कालप्रॉक कसलो चुलमुतुचो आमचो विस्वास दिसले तुझे आमचो प्रकाश विस्वासाचो दिसू देलो बोरवाशाचो कालप्रॉक कसलो चुलमुतुचो आमचो विस्वास दिसले तुझे आमचो प्रकाश विस्वासाचो दिसू देलो बोरवाशाचो कालप्रॉक कसलो चुलमुतुचो आमचो विस्वास दिसले तुझे आमचो प्रकाश विस्वासाचो दिसू देलो बोरवाशाचो कालप्रॉक कसलो चुलमुतुचो आमचो विस्वास दिसले तुझे आमचो प्रकाश बागेत फुलली नवी फुलां मोत्यां साली फटली दुगां जेन्ना देवपूत बालोक जालो आमचे बोरी देव बारोलो विस्वासाचो दिसू देलो बोरवाशाचो कालप्रॉक कसलो चुलमुतुचो आमचो विस्वास दिसले तुझे आमचो प्रकाश विस्वासाचो दिसू देलो बोरवाशाचो कालप्रॉक कसलो चुलमुतुचो आमचो विस्वास दिसले तुझे आमचो प्रकाश
सोब्द मनीस जालो आनी देखली आमी ताची महिमा. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, व्हडे कुशालकायेन आनी दिनवाशी काळजान आमच्या सोडवंडाराच्या जल्माच्या समारंभान आमी वांटो घेतलो. ह्याच संवसारान ताच्या जिविताची भागीदारां तूं आमकां करताय देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी आनी स्वर्गार ताचे मोहिमेंत आमकां वांटेली कर. ह्या आमी विस्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. अशें बसुया. भाव भयणीनो, आयज व्हडा संतोशाची खबर. आयज नातालां जेजू आमचो सोडवंडार जल्मला आनी देखूनच हांव कुशाल. तुमी कुशाल जाल्यार तुमचे कुशालकायेन आनी म्हजी कुशालकाय एक करुया आनी एकामेकाक आमी परबीं पाठोवया. तुमकां सगल्यांक जेजूच्या जल्माची कुशालकायेची नातालांची परब हांव येता. हॅपी क्रिसमस. जेजू तुमच्या जिवितान आनी तुमच्या घोराब्यान आयज आनी सदांकाल जल्मू. आयची ही मिसाची मांडावळ करूंक आमकां आदार दिला तांकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयची वाचपां करपाक आदार केला, तशेंच आल्ताराची तयारी करूंक, गोठो करपाक, तेच बरोबर जी फुलां दिसतात, लायटी दिसतात, तें सगळें करपाक जाणी आमकां आयज आदार केला, तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयज गायनाची मांडावळ करपाक आमच्या तरणाट्यांनी आनी कोयरान आयज भार घेतला, तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या तरणाट्यांनी आयज भायर गोठो करपाक भार घेतला. जरूय पॅन्डेमीक चलता, सगल्यांच्यान येवपाक जायना बराबर, थोड्या जाणांनी बराबर येवन भार घेवन हो वावर केला, देखून तांकां शाबासकी आनी तांच्या वावराचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता. तशेंच हेर सगळी तयारी करूंक तांणी जितल्याय जाणांनी भार घेतला, नांव घेनासतना सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचो साकिस्तांव हांव आयज नातालांक परतून आयला, देखून देवाक आर्गां दिवया. ताणें आपूण जरी ताची सर्जरी केल्ली आसा तरी पूण आपलो वावर जाता ते भाशेन केला, देखून ताकाय आमचे दिनवास. आयज इगर्जेन तुमी चड लायटी पळयतात, दिश्टी पडटात. हरशीं 4 आसले झुमर, आतां ते 8 जाल्यात. 4 आसले ते निवळ केल्यात आनी आनीक 4 नवे घातल्यात. तेच भाशेन तुमच्या आदाराचेर पातयेवन तें केल्लें आसा आनी तुमच्या आदाराचेर पातयेवन जी मुखार चल्ल्या तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमचे देवाचो आशिर्वाद मागता. तशेंच आमी जी सोलर लायट्स घालपाक प्रयत्न केल्लो. आयज सकाळीं आमकां क्रिसमस गिफ्ट कसो आमची पावर ग्रीड जो आसा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो पावर ग्रीड आसा, ताचें कनेक्शन आयज आमकां मेळ्ळां आनी आयज सकाळीं तावन आमची ही पावर प्रोडक्शन, सोलर लायट प्रोडक्शन जें आसा तें चालू जाल्लें आसा. ते पासत जितल्याय जाणांनी भार घेवन वावर केला तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एई आनी जेई आसा तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. हो आमचो प्रोसेस तांणी बेगीन केलो देखून, आनी जाणी आमकां तो घालपाक आदार केला तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी थोडे जायते तुमी पळयल्लें आसा, जायतें सुदारप आमचे फिरगोजेन भितर तशें भायर आमकां दिश्टी पडटा. दुबावरेच तुमच्याच आदाराचेर पातयेवन केल्लें आसा सगळें. तुमच्या मदल्या जरी तर कोणाकूय दिसता तुमी हात दिवचो आनी मुखार सरचें भू करून फायनान्शियल कन्सिडरेशन्स जी आसात तातूंत तुमची देणगी दिवपाक जांकां कोणाक खुशी आसा जाल्यार तुमी आमकां मेळूं येता. पातकुराक फादर पिटराक मेळचें, नाजाल्यार म्हाका मेळचें, नाजाल्यार आमच्या ऑफिसान येवन तुमी तुमची देणगी दिवपाक जाता. सगल्यांक तुमकां आदी फुडेंच जी मुखार सरतली तांकां देव बरें करूं म्हणटा. ह्या फाल्यां सकाळीं म्हणल्यार आयज सकाळीं 8 वाजता पयलें मीस जातलें आनी 9:30 वाजता दुसरें मीस. तशेंच 8 वाजता दाबोली कपेलान मीस जातलें. पालोटी होम हांगासरूय 8 वाजता इंग्लिजींतल्यान मीस जातलें. 27वेर खेरीत भाशेन आमच्या भुरग्यांक आमी
28वेर मंगळारा दीस आमच्या भुरग्यांचो दीस, होली इनोसंट्स डे. त्या दिसाक 7 वाजता पयले मीस जातले सदांचे भाशेन, आनी 8 वाजता खेरीत मीस सगल्या भुरग्यां पासत. तुमी तुमच्या भुरग्यांक ह्या मिसाक हाडची. भुरग्यांचेर खेरीत आशिर्वादूय आसतलो. आनी मीस जाल्या उपरांत तांकां थोड्योश्यो गेम्स आमची तरणाटी आनी संदेशकारां तांकां ऑर्गनायज करतलीं. ह्या पासत तुमी तुमच्या भुरग्यांक घेवन येवचें. आयतारा दीस सदांचे भाशेन मिसां जातलीं. 6 वाजता पयले मीस, दुसरे मीस 7:15 वाजता, तिसरे मीस 8:30 वाजता, आनी दोतोनीच्या भुरग्यांक 9:30 वाजता मीस जातले. दोतोन आसची ना, पूण दोतोनीच्या भुरग्यांचे मीस 9:30 वाजता जातले. आतां मीस जाल्या उपरांत ही खुशालकाय म्हणून थोडीशी कॉफी आसा आनी धाकटीशी केक आसा. ती तुमी सगल्यांनी घेवची आनी खुशाल जावची. ज्या कोणें आमकां ही केक आनी चाव कॉफी स्पॉन्सर केल्या तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. नांव सांगो नाका म्हणलां तांणी, म्हणटच तांचेर देवाचो आशिर्वाद पडूं आनी तांची सगळीं बरीं कामां चिंतली जावं म्हूण आमी मागता. सगळीं आमी उबी रावया आनी हो नातालाचो आशिर्वाद आमचेर आनी आमच्या गोराब्याचेर खेरीत भाशेन घेवया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन सगल्यांचेर तुमचेर आशिर्वाद मागात. बाळका जेजू लागीं तुमकां जो आशिर्वाद जाय तो ह्या वेळार मागात. आमचे भोंवतणी जी परिस्थिती आसा, भोव करून ह्या दिसांनी एलिसांवाची तयारी चलता, जाल्यार सगळीं एलिसांवां बरे भाशेन जावंक, आमचे मदें दुस्मानकायो जायना जावंक आनी आमी बरे आसात त्या उमेदवारांक वेंचून काडूंक. आनी जे कोण उमेदवार बसतात, ज्यो पार्टी पक्ष बसतात, तांणी कसलीच आडगां करिना जावंक, दुडवांच्या फोर्सार वचना जावंक खेरीत भाशेन मागुया. जी कोण बरी नात तांचेय पासत हो आयज आशिर्वाद खेरीत भाशेन. जी कोण हॉस्पिटलांनी आसात, आपल्या घरांनी आसात, वो आयज कसलेय पिडेक लागून, भोव करून आतां ओमिक्रॉन ह्या व्हायरसाक लागून आनिकूय जायते कडेन उचांबोडाय भितर सरलेली आसा. सगल्यांचेर हो आशिर्वाद आतां आमी घेवया. दोऱ्याका आशिर्वादाक आमचो जबाब व्हडल्यान आमेन जावं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागुयात. अगणीत आनी मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशा मदलो काळोख पयस केलो आनी ताच्या मोहिमेवन जल्मा वरवीं ही पवित्र रात परजडीत केली. तोच बाप अगुणाचो काळोख पयस करूं आनी सुगुणाचो उजवाडान तुमचीं काळजां भरूं. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोषभरीत खबर गवळ्यांक दिवन आपल्या दुतांक पाठयले. तोच बाप तुमची काळजां संतोषान भरूं आनी शुभ वर्तमानाचे दूत तुमकां करूं. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं स्वर्गा आनी संवसारा मदें एकवट घडून हाडलो. तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टागत दिवं आनी स्वर्गीच्या सुखाक तुमकां पावोवं. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवें सदां आसूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आमची कॉफी 2 सुवाताचेर आसतली. एक थंय आंबो आसा, थंय ताचे मुडांत आसतलो, आनी एकलो म्हज्या दावे वाटेन आसतलो. रेजिना मुंदी सायडीन काडूक म्हणटूच आमी थंय कॉफी दिवची नात. उपकार मागता. आमी दोगूय पाद्री इगोजेच्या दारा लागीं येतलेच तुमकां विश करूं म्हणटूच साक्रिस्तीन कोणेच येवचें न्हय. दुसरें, आमी कॉफी पितूच कॉफीची जितली बी कॉप आसात ती तुमी सारकी एका बॉक्सान उडोवची, कित्याक फाल्यांय मीस आसा म्हणटूच फाल्यांय लोक येतलो.
दायज आमकां कसले मेळ्ळे दायज मेळ्ळे दायज मेळ्ळे दायज पोरसूच जाली सुटका दिवपाक आयलो ओराय पोरसूच जाली सुटका दिवपाक आयलो ओराय आयलो ओराय आयलो ओराय सोपून गेली सोपून गेली सोपून गेली काकी रात सोपून गेली सोपून गेली सोपून गेली काकी रात मेकलो जालो आमचो हात मेकलो जालो आमचो हात आमचो हात आमचो हात अंधारूपलो साकली मोडल्यो क्रिस्पानान अंधारूपलो साकली मोडल्यो क्रिस्पानान Ocha, kosle ocha, kosle ocha, kosle kolegas. Ocha, kosle ocha, kosle ocha, kosle kolegas. Amka kosle melle dais, amka kosle melle dais. Belle dies, Porsut sami, sutka diwpaak aylo oray. Porsut sami,